नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. खडींचेर डेडलायनी दिवन वरस काढले. आता श्रीपाद नाईक सांगता गोयात भूमिका मांडिल्ली. देशाक वेगळो आनी गोयाक वेगळो कायदो शक्य ना. पावणेचे कितें ते राज्याचेर. गोयचो आदलो उपमुख्यमंत्री सर्गेस्त फ्रांसिस डिसोजाचेर शाही पद्दतीन निमणे संस्कार. राज्याकडच्यान गार्ड ऑफ ऑनर. म्हापशान निमणो निरोप. विष्णू वाघाच्या कुडीचेर आयतारान निमणे संस्कार. फातोडेर पावतली आफ्रिकेसावन कूड. बानोड्या ग्राउंडाचेर लोकां खातीर अंतिम दर्शन. फोंडेच्या मुक्तीधामात जातले अंतिम संस्कार. पैसे लुटपाक सर्रास जाता सीम स्वॅपिंगाचो वापर. हॅकर करता डुप्लिकेट सीम कार्डां. लोकांनी शॉपिंगाक वतना गरज नासतना मोबायल नंबर दिवचो न्हय. पुलिसांचे आवाहन. आनी स्पेशल ऑलिंपिक्सा खातीर भारताची टीम वर्ल्ड समर गेम्सा खातीर तयार. अबुधाबीत सर्त. गोंयच्यान पंगडाक दिलो सेंड ऑफ. मायनिंगाचेर डेडलायनी दिवन जाल्यो. आज फाल्यां करून सरकारान वर्स कड्डिले. आता केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक सांगता गोंयान म्हणणे मांडिल्ले. मात ताजे कितें जाता काय ना तें पळोवपाक कळाव जालो. भाऊन आनीक एक म्हत्वाची गजाल सांगल्या. गोंया खातीर वेगळो कायदो करप कठीण. लिजांच्या पावणेचे विचारल्यार भाऊ म्हणटा ताका कांय खबर ना. राज्य सरकार कितें तें पळयता. खणबंदीच्या संकटा उपरांत गोंय सरकारान वेगवेगळ्या तरेचे यत्न करून केंद्राकडेन याचना केली. खासदारांनी आयज फाल्यां करून खण प्रश्नाचेर वरस काढले. आता श्रीपाद नाईक म्हणटा गोंयाक वेगळो कायदो करप कठीण. कायद्यात दुरुस्तीचो मार्ग सोपो ना. गोव्यातल्या खाणी संदर्भाचे मालक वगैरे त्यांचं मत आहे की खाण लिलाव म्हणजे गोव्यासाठी अव्यवहार्य ठरेल वगैरे. त्या संदर्भात सर काय प्रतिक्रिया तुमची? त्यांचं मत आहे. जे काय कायदा आणि नियम आहेत सर्वांनी त्या नियमाने त्या कायद्याने मागे गेलं पाहिजे. पण सर गोव्यातल्या खाणींचा लिलाव झाला तर त्याच्यानंतर अशी परिस्थिती येईल का? आणि लिलावानंतर जे गोव्यात येतील त्यांना स्थानिक स्वीकारतील का? तुम्हाला काय वाटतं? सगळं आगे पुढं प्रॉब्लेमॅटिक्स आहे आणि म्हणून एक साधा आणि सोपा मार्ग काढावा अशी आपल्याकडे केंद्राकडे आम्ही विनंती केली होती. म्हणजे लिलाव सर फायनल की नूतनीकरणाचा वगैरे विचार आहे सर खाणी ह्याचा लिजांचा? नूतनीकरण आत्ताच्या कायद्याने प्रॉब्लेम आहे, नाही तर एव्हाना झालं असतं ना. म्हणून आपण तो अमेंडमेंटच्या संदर्भात जोर घेतला होता की जर तो अमेंडमेंट जर प्रॉस्पेक्टिव्ह केला तर काही प्रॉब्लेम सगळे सुटू शकतात. असे आपली आग्रही मागणी केंद्राकडे होती. पण ते कायद्याच्या कक्षेत कायदा गोव्यासाठी वेगळा बाकी राज्यासाठी असं होऊ शकत नाही. अशावर ते अडलेलं आहे. पण त्याच्यातून मार्ग काढताय. गोव्यात सर लिलाव फायनलच खाणींचा. आता ते राज्य सरकारने ठरवायचं आहे. पावणेचेर विचारल्यार श्रीपाद भाऊन राज्य सरकाराकडेन बोट दाखयले. लिलावाची काय कल्पना नाही मला. ते लिलावाची प्रक्रिया राज्य सरकारकडून होईल, केंद्र सरकारकडून नाही. राज्य सरकार मला काही त्या संदर्भात जास्त माहिती नाही. मी मुख्यमंत्र्यांना भेटल्यानंतर देतो प्रतिक्रिया. बरं सर, तुम्ही 15 तारखेला म्हणजे खाण प्रश्न निश्चित तोडगा निघेल असं म्हटलेलं होतं. हो, त्यांनी आम्हाला अध्यक्ष आणि प्रधानमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं. काही अडचण असेल थोडा अजून प्रयत्न चालू आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदलो उपमुख्यमंत्री म्हापशेचो बीजेपीचो आमदार फ्रांसिस डिसोजाचेर शाही पद्दतीन निमणे संस्कार जाले. राज्याकडच्यान फ्रांसिसाक गार्ड ऑफ ऑनर दिलो. फ्रांसिसाक निमणो निरोप दिवंक म्हापशेकार वेगवेगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात आशिल्ले. सांजे फुलांनी सजयल्ल्या गाडयेन शोभायात्रा काडून ताका मिलाग्रिस चर्चीच्या शिमितेरीत व्हेलो.
मायनॉरिटी समाज जो आसा त्या समाजाक तांणी भारतीय जनता पक्षा कडेन लागीं हाडले आनी गेली 2 वर्सां काही तब्येतीचे कारणामुळे खूब तांकां त्रास जाले. पक्षा खातीर वावुरपेन पक्षान कितेंय काम केल्यार करपी असो आमचो बाबूश आशिल्लो. तेन्ना BJP ही एक हिंदूची पार्टी अशी म्हणटाले, पण जेन्ना फ्रांसीस डिसोजा हो BJPन गेल्या उपरांत ही BJP जी आहा ही सगळ्या समाजाची पार्टी अशें म्हूण नांव जालें. आदलो आमदार विष्णू वाघाच्या कुडीचेर आयतारा निमणे संस्कार जातले. आयतारा फातोडेर जोहानसबर्ग आफ्रिकेंतल्यान ताजी कूड दाबोळे पावतली. उपरांत दाबोळे सावन ताज्या ढवळेच्या घरा कूड व्हरतले म्हण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन कळयला. सकाळी 9 वरांचेर बांदोड्या GVM कॉलेजीच्या लागसार बांदोडकार मैदानाचेर ताची कूड लोकांक अंतीम दर्शना खातीर दवरतले. उपरांत सांजे 3:30 वरांचेर शासकीय सन्मान दिवन फोंडेच्या मुक्तीधाम मसणभुंयेंत ताज्या कुडीचेर निमणे संस्कार करतले. कला अकादमीचे आदले चेअरमॅन, गोंय विधानसभेचे आदले उपसभापती, गोंयचें एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व संवसारांतल्यान आमकां अंतरलेले आसा. तेजे मृत्यू साऊथ आफ्रिकेक जोहान्सबर्ग हातून जाल्लो आसा. 8 फेब्रुवारी सांजेच्या 6:45 ताजो मृत्यू जाल्लो अशें ताज्या घरकान्नी कडल्यान कळिल्लें आसा. आज सकाळी म्हणजे आयतार दीस सकाळी बरोबर 2:40 ताजी कूड जी आसा ती जातली. तदनंतर बरोबर 4 वाजता सकाळी एअरपोर्टा वयल्यान बॉडी एस्कॉर्ट करून ढवळी जो रेजिडन्स जो आसा तिचो भगवती टेम्पला कडेन थंय अप टू 8:45 सुद्दां ताजी कूड दवरतले. आनी तदनंतर 9 बरोबर बांदोडे हांगा GVM कॉलेजच्या लागसारा भाऊसाहेब बांदोडकार मैदानाचेर ताजी कूड लोकांक अंतीम दर्शना खातीर दवरलेली आसा. तदनंतर बरोबर 3:30 वरांचेर फोंडेच्या म्युनिसिपालिटीची जी स्मशानभुमी आसा ह्या मुक्तीधाम स्मशानभुमीत गार्ड ऑफ ऑनर म्हळ्यार सरकाराच्या इतमामान ताजेर अंत्यसंस्कार जातले. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. बँक खात्यांतल्यान भायले भायर फ्रॉड करपाक मोबायल सिम स्वॅपिंगाचो आतां सर्रास वापर जावपाक लागला. ऑनलायन गुड्डुलसांवां करपी हॅकर डुप्लिकेट सिम कार्डां करून OTP मेळयतात आनी ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन करतात. मोबायल सिमा दिवपी प्रोवायडर सिम कार्डां रिप्लेस करतना फावो ती जतनाय घेनात म्हण गोंय पुलिसांचो दावो. गरज नासतना शॉपिंगा वेळार मोबायल नंबर शेअर करचो न्हय अशें पुलिसांचें लोकांक आवाहन. तुमच्या मोबायलार तुमकां इंटरनॅशनल कॉल येता आसतले. थोडीच रिंग जावन ते कट जातात. जर तुमी कॉल कट जावचे पयलीं तो घेतलो जाल्यार रिकॉर्डेड आवाज तुमकां परत कॉल बॅक करपाचो सांगता. जर तुमी कॉल कट जावचे पयलीं तो घेतलो जाल्यार रिकॉर्डेड आवाज तुमकां परत कॉल बॅक करपाक सांगता आनी परत तुमी करीत जाल्यार तो कनेक्ट जायना. असले प्रकार तुमच्या वांगडा जाले आसत जाल्यार ऑनलायन गुड्डुलसांवां करपी हॅकराक तुमची बँक अकावंट डिटेल आनी सिम कार्डाची म्हायती मेळ्ळ्या आनी तो तुमचे सिम स्विपिंग करता हाची शक्यताय न्हयकारू नज. SIM swapping is done by obtaining a duplicate SIM, second SIM of your SIM card by fraudulent means. Some mischievous person will go to the service provider posing as you and he will give some documents that my phone has been lost or misplaced or stolen and therefore issue a duplicate SIM to me. शॉपिंगाक गेल्ले कडेन गरज नासतना बेठोच आपलो नंबर शेअर करचो न्ही. तशेंच बँक अकावंटा विशीं सादूर रावचें म्हूण गोंय पुलिसांचें आवाहन. ऑनलायन गुड्डुलसांवां करपाक खंय हॅकर कितलेश्योच पद्दती वापरतात. Once your details are available and he also the fraudster also has a SIM card of your number, he activates that and does online transactions. In this period suddenly you will find that your mobile has been switched off
and there is no network or your SIM is not working at all. ऑनलायन फ्रॉडाक आळाबंद हाडपाक मोबायल सिम प्रोवायडरांनी डायरेक्ट सिम कार्डा हातान रिप्लेस करचे परस ती पोस्टांतल्यान धाडची म्हूण DGPन सांगले. And the biggest mistake on the part of the service provider is that they do not dispatch the SIM card to the registered address of the subscriber. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पाकिस्तान मुर्दाबाद, इम्रान खान मुर्दाबाद. पुलवामा हल्ल्यात शहीद जाल्ल्या जवानाक देशभर आर्गां. गोंयांतय लोकांनी रस्त्यार देंवन कॅन्डल मार्च काडून शहिदाक आर्गां ओंपली. सगळ्यांची एकूच मागणी, भारत सरकारान आतां पाकिस्तानात घुसून तांचो बदलो घेवचो. पाकिस्तान को मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, पाकिस्तान को मिटा दो, जला दो, जला दो, पाकिस्तान को जला दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो बोलो भारत माता की भारत माता की आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे. बच्चे हैं लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे. भारत माता की जय, वंदे मातरम. स्पेशल ऑलिम्पिक्स भारताची टीम वर्ल्ड समर गेम्सा खातीर तयार जाल्ले आबुधाबीक ही सर्त जातली. गोंयच्यान पंगडाक शेनवारा दनपारां सेंड ऑफ दिलो. ह्या वेळार स्पेशल ऑलिम्पिक्साचो नॅशनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर विक्टर वाझान पंगडाच्या बऱ्या कामगिरी बद्दल विश्वास उक्तायलो. Today we had a send-off ceremony for our 34 athletes who are representing India at the 2019 World Summer Games to be held in Abu Dhabi. This event we have got 14 of our disciplines where our athletes are participating in various events. Mr. Ashok Kumar was kind enough to come as a chief guest. Mr. VM Prabhu Desai, National Sports Director Victor Vaz, and we wish all the athletes best of luck, and we hope that they'll get a lot of medals for Goa and India also. How many players? 21 athletes, 4 partners and 9 coaches. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.